नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करूया। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवयात आयच्यो हेडलायन्स। साबार विशयांचेर कानोळेची ग्रामसभा बरीच तापली। हेलिपॅड पर्यटनाक आनी आग्वादा वयल्या वादग्रस्त बाराक थळाव्यांनी केलो खर विरोध। साखळे गवे रेड्यांनी घाला धुमाकूळ, गांवांत पातळा भयाचें वातावरण। रान अधिकाऱ्यांनी गव्यांचे करचो बंदोबस्त, थळाव्यांची मागणी। फाटले 3 म्हयने मांद्रेचे लोक येरादारी खातीर काडटात त्रास। मुख्यमंत्र्यान लक्ष घालून फोडिल्ल्या रस्त्यांची बेगोबेग करची दुरुस्ती, थळाव्यांची मागणी। मुख्यमंत्र्याकडेन उलोवन दिवाडे ते रायबंदर मेरेन बांदतलो पूल, केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायकाचें आश्वासन। सत्तरीतल्या दर एका उपभलायकी केंद्राक दितलो रगत तपासणी मशीन, मंत्री विश्वजीत राणेचें आश्वासन। आता पळयात खबरो विस्तारान। कानोळेची ग्रामसभा आयतारा जाली। ग्रामसभा वेगवेगळ्या विशयांचेर बरीच तापली। गांवांतल्या वेगवेगळ्या विशयाक धरून लोकांनी बऱ्योच मागण्यो केल्यात। तशेंच हेलिपॅड टुरिझम नाका असो लोकांनी ग्रामसभेत खर विरोध केला। आग्वाद वस्तू संग्रहालयांत बार नाका अशें लोकांचें म्हणणें। तशेंच कोयराचोय प्रस्न सुटावो करचो अशी मागणी लोकांनी ग्रामसभेत केल्या। आज आमची ग्रामसभा जाली कांदोली पंचायतीची आणि जायते प्रपोजल जायते डिस्कशन जाले गांवचे उदरगती वयले। एक डिस्कशन म्हटल्यार ते हेलिपॅड हेली टुरिझम करपाक आसले ताका आमी नाकारला, आमी तांकां परमिशन दिवंक ना। दुसरें म्हटल्यार लोकांक ते बार म्युझियमान येयलेले आसा, आग्वादा म्युझियमान ते आमच्या लोकांक नाका। सो वी आर पासिंग अ रेजोल्यूशन ऑन दॅट नॉट टू अलाउ द बार इन दॅट प्रिमायसीस। तिसरी गजाल म्हटल्यार एक आमचो बांद रिपेर करून WRD फुडें चल्ल्या आनी ते तेचेर वॉकिंग ट्रॅक फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल ते घालपाचे आहा। पूण लोकांक ती वीथ ऑफ द बांद ती नाका, कित्याक तांकां भिरांत दिसता तिचोर आनी कितें कमर्शियल एक्टिविटी येत म्हणून। आणि जायते गार्बेज स्टोर कंटिन्युअस प्रोसेस आणि फुटपाथ मागीर इलिगल कन्स्ट्रक्शन सम एरियाज आणि जायते वस्तू हाडल्यो आणि थोड्यांनी बरे सजेशन दिले। आमकां व्हडलो प्रॉब्लेम आहा गार्बेजीचो। ट्युरिस्ट येता पळय ते सगळे गाडयेंतले काडटा भायर मारीत रावतात। सो हांवें पंचायती रिक्वेस्ट केल्लो आहा ही मातशी काडून खंय तरी एवरीडे घालून एक साफ एवरीडे करची म्हणून। कित्याक पळोवंक गेता आतां आग्वादा फोर्ट आहा, हिंगासर तूं गेता गाडी घेवन वचत ते हिलाचेर दोनी सायडीन गार्बेज भरले आसता। सो कितें करता हिंगासर बसीन जर प्रायवेट गाडी घेवन ते भायर गाडी उडयत रावता। सो तेजे वयर एक सोल्युशन काडून डेली बेसीस तो क्लियर करता मागीर आमी रिक्वेस्ट केल्लो पंचायतीक आनी तेणी प्रॉमिस केल्लो ते हांवें एक्झॅक्ट करून घेतले म्हणून। बानाचे रिझोल्युशन गेल्यार हिंगासर शॉपां येवंक दिवचे ना आनी तो आमचो डिमांड आहा तो फकत 3.5 मिटरांचोच बांद थिंगा मेंटेन करचो आनी थिंगासर कसलोच प्रोजेक्ट एप्रुवल करचो ना। थिंगासर लिकर शॉप येयले सगळ्या पत्रांनी आनी हेणी तेणी बोवाळ केला आनी ते आमकां खबर नासली। ते आमी सगळ्या खूब जाणांनी तो इश्यू काडला आनी तेणी सांगला ते आमी बंद करता ना। हेलिकॉप्टराय नाका आदिसान आमी ते वापस करून येयला। आदली पंचायत आसतना आदलो आमदार आसतना आज्ञान फर्नांडीस आसतना ते वापस करून येयला गांवकार, ते आमकां गांवकारांक नाका ते तेणी हाडचे उपाय केलो। साखळे देसाईनगर वाठारांत गवे रेड्यांनी धुमाकूळ घाला। हाका लागून पुराय वाठारांत भयाचें वातावरण पातळ्ळां। तशेंच सकाळी लोक पासयेक वतात, गांवांनी लोक भोंवतात। हे गवे रेडे कोणाचेर हल्लो करीत सांगूं येना। ह्या भंयान लोक घरांतल्यान भायर सरपाक लेगीत भितात। थळाव्यांनी रान खात्याक कळीत केलें।
गोवेरेडे उदक पिवपाक गांवांनी येतात अशें रान खात्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे. रान खात्यान जनावरां खातीर रानांत उदकाची सोय करची जेणे करून जनावरां गांवांत येवची ना अशी मागणी गांवांतल्या लोकांनी रान खात्याक केल्या. शुक्रार सकाळी 7 सुमार आम्ही गवेरेडे पळयले ते जिल्लीन नासले ते देवळा कडेन आसले. आमच्या देवळाचे धांवडून सकयल पावले. मागीर तांकां आमी गुणे मारले आनी परत ते गुणे वयले सायडीसून दुसरे सायडीक गेले. एक्चुअली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेजी लक्ष घालपाक जाय कित्याक लोक वॉकिंगाक वयता देवळान पांय पडूंक वयता तेन्ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लक्ष घालपाक जाय. फॉरेस्ट लोक येयले हांगासर आनी तेंच्यांनी काम केलें ना न्हू केलें काम आनी तांकां जावूं नासलें. पूण एनफ्रेशी घटना घडपाक जायना इतलेंच. गव्हर्नमेंट हेणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान त्यांच्या खातीर कितें तरी उदकाची सोय करची जेणे करून ते उदक भायल्या भायर पियेतले रानान आनी वयतले ते सकयल येवंक जायना अशें तेंच्यांनी अरेंजमेंट करपाचें. अशें एकूच हें की परत राती दिसले अशें आमचो एकटो कोण तरी म्हणटा आमचे ग्रूप आसा पळय ग्रुपार अशें मॅसेज घातल्या की राती परत 11:15 ते राती दिसल्या अशें हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक की तेंच्यांनी येवन हांगासर कितें तरी करचें तेंच्या खातीर. आमच्या लोकांक भंय आसा हांगा आमी लोकांक रातचे आमी वॉकिंग वयता सकाळचे वॉकिंग वयता केन्ना कोणाकूय येवन मारूं शकता. ताका लागून फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हेचेर कारवाई करची स्ट्रिक्ट कारवाई करची. फाटल्या 3 म्हयन्यां सावन मांद्रे जुनसवाडा वाठारांतल्या रस्त्याची बिकट परिस्थिती जाली. भुंयगत लायटीचे केबल घालपाच्या कामाक हे रस्ते फोडिल्ले पूण अजून मेरेन रस्तो दुरुस्त करूंक ना. रस्त्याची सामकी वायट परिस्थिती आशिल्ल्यान यो वच करप्यांक खूब त्रास सोंसचो पडटा जाल्यार येरादारीची कोयणी जाता. देखून थळाव्या लोकांनी थळावो आमदार जी तारोलकारा कडेन तशेंच मुख्यमंत्र्या कडेन रस्तो बेगोबेग दुरुस्त करून दिवपाची मागणी केल्या. ह्यो जो रस्तो दिसता तुमकां ह्यो रस्तो अंडरग्रावंड केबलिंग करपाक लागून वीज खात्यातर्फे फोडलेलो आसा. जवळ जवळ आतां 3 म्हयने जायत येयले. आमकां तेंच्यांनी तें आश्वासन दिल्लें की ह्या रस्त्याचें काम बेगींतल्या बेगीन सुरू जातलां पूण तेच्या उपरांत कांयच काम जाल्लेलें ना. बक्षत जर तुमी जाल्यार त्या टायमार रस्तो जो डॅमेज जाल्लेलो आसा तो डॅमेज जाल्लो रस्तो तुमकां आतां दिसता जवळ जवळ अर्दो रस्तो ह्या कामान पिड्ड्यार जाल्लेलो आसा. आनी हे पिड्ड्यार जाल्लेल्या रस्त्याक लागून हयसर खूब तरेचे समस्या आतां उत्पन्न जाल्लेले आसात. मुख्य समस्या आसा ट्रॅफिकाची. मी स्वता रस्त्याचे देगेकच रावता ताका लागून म्हाज्या दोळे फुडें सदींच हयसर जर ट्रॅफिक आसा तो दिसता आनी ट्रॅफिका लागून जी कोंडी जाता ती कोंडी सद्दी म्हाज्या दोळे फुडें दिसता. कारण जवळ जवळ अर्दोच रस्तो बरो आसता. प्रत्येकाक दिसता की आपण बरे त्या जागेवर वचपाचो. प्रत्येक जाण बरो तोच जागो कवर करता आनी दुसऱ्या वटेन जो रस्तो आसा तो मातयेचो भर घातल्या कारणान तो सकयल बसला आनी ताका लागून लोकांक त्रास जाता गाडयेक त्रास जाता. जे सायडीन चलपी आसतात लोक पादचारी तांकां सुद्दां त्रास जाता. मी एक सादो ग्रामस्थ आसय पण सगळ्या ग्रामस्थांच्या वतीन मी सरकार कडेन एक विनंती करते की तेंच्यांनी बेगींतल्या बेगीन हे रस्त्याचं काम घेवपाचें. आतां तुमकां दिसता म्हाज्या फाटल्यान हयसर केदी व्हडली ट्रॅफीक जॅम जाल्लो आसा आनी ह्यो सादो ट्रॅफीक जॅम अशी ट्रॅफीक जॅम हांगा दिसाक जवळ जवळ 30-40 जायत असतात. दिवाडे ते रायबंदर मेरेन बेगोबेग पूल बांदून दिवपाचें आश्वासन केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी दिवाडेंतल्या थळाव्या लोकांक दिलें. मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन ह्या पुलाचो प्रस्न सोडयतले अशें तांचें म्हणणें. आयतारा मोगो पक्ष कार्यकर्त्यांनी दिवाडे पूल बांदून दिवचो अशी मागणी केली. निवेदन पत्र श्रीपाद नायक हांकां दिलें. एक्झॅक्टली गेली 7-8 वर्सां पयलीं हो विशय चलतालो. सायटी म्हणजे बिठोणा टू चोडण टू दिवार अशें तांचे फायनलायजेशन येतालें. परंतु काही विशेष हातूंतल्यान ह्या जाग्यार जाय त्या जाग्यार नाका अशें करून तो वाद जालो चोडणाचे काही ग्रामस्थां मदीं आनी तो फुडलो विशय तसोच उरलो. दिवाडे ब्रीज जावप ही खूब सामको मोठो हेजो प्रस्न आसा. लोकांच्या गरजेचो प्रस्न आसा. ते एक आयलंड आसा आनी त्यामुळे ज्यो काही साधन सुविधा ज्या पद्दतीन जाय थंय ना त्या खातीर तांकां बेगिना बेगीन पणजे किंवा हे वटेन मेन लँडा येवप हें आवश्यक आसा. आनी हो ब्रीज जेन्ना जावंक जाय आशिल्लो परंतु आतां चूक कोणाची सोडून ते आमी घेवन बसूंक जायना.
परंतु बेगीन आमी करपाक म्हजो पूर्ण तरेचो पाठिंबो आसतलो। ह्या संदर्भात आनी निवेदन आज आमच्या महाराष्ट्र राज्य गोमंतक पार्टीचे कार्यकर्ते म्हाका आतां मेळ्ळे, तांणी निवेदन दिल्लें आसा आनी हो विशय हांव सीएमाक आनी PWD मिनिस्टरा कडेन उलोवन बेगिना बेगीन हो ब्रीज खंय खंय तो तें सरकार ठरवचें, पूण बेगिना बेगीन तो करचो। आतां म्हाका तेंचे कडेन पयलीं उलोवंक जाय, तांचे कडल्यान एस्टिमेट घेतले तर हांव तुमकां सांगूंक शकता जातलें पूण थंय हेल्थाची वेवस्था आसा। तांणे एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटराच्या म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर थंय भागना, म्हणजे मिनिमम एक काही फर्स्ट एड जाय 24 आवर डॉक्टर थंय उपलब्ध जाय अशें मागणी आहा। ती मागणी ती हांव हेल्थ मिनिस्टर निश्चितूय उलयतलो। सत्तरीतल्या प्रत्येक सब हेल्थ सेंटरान रक्त तपासपाची मशिनां उपलब्ध करून दितले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगले। आयतारा केरी हांगा आयोजित केल्ल्या आरोग्य शिबिरांत ते उलयताले। आरोग्य सेवा संचालनालय, गोवा मेडिकल कॉलेज, ASGI हॉस्पिटल हांचे जोड पालवान हे आरोग्य शिबीर आयोजित केल्ले। ह्या वेळार भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे, आमदार देविया राणे, GMCचे डीन दोतोर बांदेकार, भलायकी खात्याची संचालक दोतोर गीता काकोडकर, दोतोर नर्सी आणि थळावे हाजीर आशिल्ले। की प्रत्येक सत्तरीचे सब हेल्थ सेंटरान आम्ही CSRच्या माध्यमान आम्ही हे कितें म्हणटा तेका सेमी ऑटो एनालायझर दवरतले, म्हणजे रक्त तपासपाची बेसिक डायग्नोस्टिकची फेसिलिटी सब हेल्थ सेंटर लेवलाचेर व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो। आणि ह्याच बरोबर आम्ही जे कितें आम्ही करू शकता सामान्य जनते खातीर आरोग्याची सेवा या माध्यमांतल्यान लोकांचे जीवन आम्ही कशें आम्ही सुरक्षीत दवरूं शकता हेजेर आमचें लक्ष आसतलें। हांव कित्याक तुमकां सांगता, आयज आतांच आमी डीन कडेन उलयतालो की आमी आतां पेट स्कॅन घेवपाक थरयला गोवा मेडिकल कॉलेजान, ते बी आतां टेंडर करतले आमी आनी ते बी लिजार दिता की विकते घेवपाची गरज ना। व्हडल्यो मशिनां ज्यो आसता ते तुमी विकते घेवपाची गरज ना, फक्त ते टेंडर करून 4-5 लोक येता आनी आमी ते गोवा मेडिकल कॉलेजान अत्यंत गरज आहा म्हणून पेट स्कॅन आमी घालपाचो हाचो प्रयत्न आसतलो काही फुडल्या 2-3 म्हयन्यान। त्याच बरोबर तुमकां परत सांगता की गोंयची जनता पयलीं मुंबय वयताली टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलान, थंय काम ऑलरेडी चालू जाल्लें आसा। 100 कोटी रुपया खर्च करून आमी थंय नवे कॅन्सराचे हॉस्पिटल घालता, म्हणजे आमच्या लोकांक दुयेंस जे जाता त्यांनी गोंया भायर वचपाची गरज पडची ना। आयज जेन्ना आमी आरोग्याची सेवा म्हणटा आनी आमचे जे नर्स आहा, खरें हांव बरो नासलो तेन्ना आमचीच नर्स सांबाळटाले म्हाका, आमचे नर्स जे तरेचें काम करता। हांव फॉरेनाक वचून टेस्टिंग सगळें करून आतां कालूच आयलो हांव, पूण मेन म्हणजे कितें आहा की आमचे नर्स खंयच कमी पडना, आमचे डॉक्टर खंय कमी पडना, आमचे नर्स आनी आमचे टेक्निशियन एंड टेक्निकल स्टाफ आनी आमचे डॉक्टर बरें काम करता आनी तेंचो उपयोग आमी करून घेवंक जाय। आनी म्हणूनच हांव तुमकां सगळ्यांक हांव विनंती करता की ह्या तरेचे कॅम्प्स जेन्ना आमी आयोजीत करता आनी हे सादारण अशे कॅम्प न्हू, हेजेर चर्चा बी खूब जाल्या आनी चर्चा जावन मागीर आमी कॅम्प्स कशे ऑर्गनायज करपाचे आमी ते थरयले। 120 कोटीचे वयर आमी दर वर्सा आमी आमच्या पेशंटाक इन पेशंट एंड आउट पेशंटाक बी आमी ट्रिटमेंटा खातीर आमी मेडिसिन दिता, कोलेस्ट्रॉल रिडक्शन ड्रग पासून तरेतरेचे आमी फेसिलिटीज आमी आमच्या लोकां खातीर दिल्ले आसा। इन्सुलिन पासून आमी फ्री आमी लोकांक दिता। गोंयांतल्या तृतीय पंथीयांच्या सेक्स रॅकेटाची सुत्रां कलकत्त्यांतल्यान हलतात। तुमकां हें आयकून अजाप दिसतलें, पूण गोंयान राबितो करून आशिल्ल्या तृतीय पंथीयांनी हांची गवाय दिल्या। ही सुत्रां कशी हालतात हाचे फाटल्यान कोण आसा, हे प्रकरण नेमकें कितें, पळयात गोमंतक टीव्हीचो खासा रिपोर्ट। पर्यटना खातीर फामाद आशिल्ल्या गोंयचें नांव ड्रग्स आनी शिनळकी वेवसायाक लागून सामकेंच पेड्ड्यार जाला। शिनळकी वेवसायान आतां तृतीय पंथीयांचोय वापर जावपाक लागला। खंयच्या तरी राज्यांतल्यान हाडून तांकां कांय एजंट शिनळकी वेवसाय करपाक भाग पडटात। ह्या धंद्याक भेटिल्ल्या कांय तृतीय पंथीयांनी हाचे आड आवाज काडला। हम भी ट्रांसजेंडर है, वो भी ट्रांसजेंडर है, तो हम चाहते हैं कि ये जो बॉबी है ये रैकेट चलाता है, हमारे साथ जोर जबरदस्ती बहुत दिन से किया है, एक रैकेट चलाते हैं। आज हम उनका बात नहीं सुन रहे हैं बोल के हमारे ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा है, किसी को मार रहा है, किसी को धमकी दे रहा है, बोल रहा है गोवा छोड़ के चले जाओ, तुम लोग का यहाँ पे कोई काम नहीं है ना, तुम लोग यहाँ पे क्या करोगे रह के। लेकिन ये जो एक संस्था चलता है ये बॉबी चलाती है, और हर किसी को अगर कोई इसको
बोल रहा है कि नहीं तुम्हारे बात नहीं सुनेंगे, तुम्हारे बात नहीं मानेंगे, है ना, हम अलग अपनी ज़िंदगी जिएंगे, हम अलग रहेंगे, हम अपना इंडिपेंडेंट चाहते हैं, हम कुछ भी करें कुछ भी नहीं करें, जो हम कमाते हैं जो हम करते हैं हम किसी संस्था को देंगे। सेक्स रॅकेट आड आवाज जातात थंयच आसा आवाज करप्यांचेर हल्लो करपाचे प्रकार चालू जाल्यात। कांदोळे राबितो करून आशिल्ल्या फ्लॅटा सकयल पार्क केल्ली तांची गाडी कांय जाणांनी शेनवारा रातया फोडून उडयली। मिरामार दर्यावेळेर बायलांच्या भेसान दादले भोंवतात, हे दादले पर्यटकांक लुटतात अशें आतां मेरेन आयकुपाक येताले, पूण कांय तृतीय पंथीयांनी हो प्रकार खरोच आशिल्ल्याचो दावो केला। तृतीय पंथीयांक हाडून कांय जाण सेक्स रॅकेट चलयताले असोय तांचो आरोप आसा। वहाँ पे ये कलंगुट में, बागा में और पंजिम मीरामार में ये बॉबी करवाती है, जबरदस्ती भेजते हैं। और ये मुंबई में भी ऐसा करके आया है, ये मुंबई में भी ऐसा करके आया है, मुंबई से इसको भगाया गया है, अब यहाँ पे आके 15-20 साल से ये काम सबको करा रहा है। हम लोग डर के लिए नहीं बोलते थे, लेकिन आज हम लोग सामने बोल रहे जो मीरामार में करवाती है ये बॉबी है, ये बॉबी है। कंप्लेन तो हम बहुत किया इससे पहले भी, लेकिन दरखास्त नहीं हुआ। कलंगुट पुलिस स्टेशन में भी किया, पारवोड़ी में भी किया, है ना। तो हम चाहते हैं, ये हमने कंप्लेन भी किया था, लेकिन जल्द से जल्द बॉबी को अरेस्ट किया जाए। आम्ही आता ह्या प्रकाराक पेटल्यात, हातूंतल्यान आमकां आता भायर सरपाक जाय, पूण बॉबी आमकां मारबडे करून परतून शिनळकी वेवसायान धुकलपाक सोदता। हे करिना जाल्यार जिवे मारपाची धमकी तो आमकां दिता। तेन्ना गोंयच्या प्रशासनान आमचे गाराणी आयकून ताचेर कारवाय करची आणि आमकां हातूंतल्यान भायर काडची अशी विनवणी तांणी केल्या। ये हमें हमारे साथ गुंडागर्दी करके गंदा काम कराने के लिए लेके जा रहे हैं। हमें बोलते हैं कि हम पहले डांस करते थे, हम अभी भी डांस करते हैं, लेकिन हमें बोलते हैं डांस का पैसा से तुम लोग को मुझे हो रहा ही नहीं रहा है, तुम लोग ये करो, कॉन्ट्रैक्ट दिलाता है, ये कुछ काम करो, मुझे और पैसा लाके दो। और नहीं देने से देखो कैसे टॉर्चर करता है, नहीं देने से देखिए कैसे टॉर्चर करता है, ऐसे मार रहा है। देखो पैर में देखो, पैर में देखो, है ना, पैर देखिए, ये सब पैर देखिए, है ना। मेरा पैर तोड़ दिया कुछ ही महीना पहले, एक साल पहले इसका पैर तोड़ दिया और पैर में प्लेट बिठा हुआ है, पैर में प्लेट अभी भी बिठा हुआ है। और ये बॉबी के साथ साथ है ये जिनिया और मोनू, उसका नाम भी स्नेहा है, और एक स्नेहा कोलकाता में है, और प्रिया भी और एक प्रिया है, उसका नाम बीप्स है। हाँ, बीप्स। और हमें धमकी भी दे रहा है। हम सुना कि हम गोवा की प्रशासन से और गोवा की पुलिस से हम लोग इतना चाहते हैं कि हमारे सहायता करे, ये जो बॉबी है, हाँ, इसके ऊपर लीगल स्टेप लिया जाए। गोमंतक टीव्ही खातीर कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सहित वर्षा आश्वेकर। खासा श्रमतेच्या विद्यार्थ्यांचे गुणांक वाव दिवपा खातीर आणि कुशळटाय वाडोवपा खातीर खासा वोकेशनल कोर्स सुरू करतले अशें भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान सांगले। आयतारा कुडचडेच्या चेतना चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या नव्या इमारतीचे उक्तावण केले उपरांत तो उलयतालो। उक्तावण केल्लें स्कूल खासा श्रमतेच्या विद्यार्थ्यांक खातीर आसा आनी तातूंत विद्यार्थ्यांक लागपी मुळाव्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दिल्या अशेंय काब्रालान सांगलें। जे सपना पयलीं म्हाका दिसता संकल्प थिएटर, चेतना चॅरिटेबल ट्रस्ट, राजूबाब खूब फाटल्यान लागलो, हांवें तेंच्या फाटल्यान लागून जे म्हाजेर जाता ते भशेन केलें आनी एक बरें स्कूल हे वाठारांत जालां आनी आमच्या स्पेशल भुरग्यांक। एक्चुअली म्हाका आतां कळ्ळें, म्हाका खबर नाशिल्ली, न्यू एड्युकेशन पॉलिसी डज नॉट अलाव स्पेशल चिल्ड्रन टू हॅव अ स्पेशल स्कूल। म्हण गोंयान म्हाज्या फाटीं आनी आतांच्या चीफ मिनिस्टरान आमच्या प्रमोद बाबान हो स्कीम दवरलेली आसा। आय एम थँकफूल टू हिम, कित्याक जरी एड्युकेशन पॉलिसी सेज दॅट you should not distinguish between two different persons, but आम्ही जर प्रॅक्टिकली पळयता पळय, वी शूड हॅव अ प्रॅक्टिकल अप्रोच। तितून भितर जर ऑटिझम बारीकशे 20% 30% आसा, दॅट कॅन बी करेक्टेड इन नॉर्मल स्कूल। आम्ही जर हांगा ती भुरगीं पळयता, इट इज डिफरंट फ्रॉम द कॉन्सेप्ट ते हाडपाक सोदता आनी व्हेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन द लेवल ऑफ स्कूल। म्हणजे जे नॉर्मल स्कुला भितर भुरग्यांक स्पेशल भुरग्यांक घालप कॉन्सेप्ट व्हेरी तरी बरो आसा, इट इज इम्प्रॅक्टिबल। आणि हे स्कूल म्हाका दिसता फॉर द सेम पर्पज तेंचे अनेक स्वप्न आसा हेजे सायडीन वोकेशनल स्ट्रीम करपाक आफ्टर 18 जे भुरग्यांक अजूनही करना। आनी आय एम शुअर विथ द इवर सपोर्ट विथ ऑल हांगा जे जमलेले आसा, वी विल बी एबल टू अचीव दीस गोल ऑल्सो, वेर वोकेशनल स्ट्रीम जे सरकारान मे बी मदत करता वा करना, कित्याक स्कुलाक चार्ज करता हे फुडें वचपाचें काम आमी करता।
गांवच्या उदरगती खातीर पंचायत मंडळ आनी लोकांचो सहभाग महत्वाचो आसता अशें मत मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेट हांणी उक्तायला। मये मतदारसंघातल्या म्हावळिंगे कुडचिरे पंचायत वाठारांत आयतारा 3 रस्त्यांच्या कामाचो शुभारंभ केले उपरांत आमदार शेट उलयताले। ह्या वेळार सरपंच प्रियंवदा गांवकर आनी हेर पंच वांगडी हाजीर आशिल्ले। 14व्या वित्त आयोग फंडांतल्यान पंचायतीन गांवकार वाडो, पलतड वाडो आनी देऊळ वाडो कुडचिरे ह्या 3 रस्त्यांचे काम हातांत घेतला। 3 रस्त्यांचे कामाचो शुभारंभ हांगासर जाल्लो आनी हे 3 रस्ते जे खूब ते प्रलंबीत आसले म्हणजे जावंक जाय आसलें काम अशा तरेचे हे 3 रस्ते हांगासर आयज सुरवात जाल्लेली आहा। ह्या संदर्भात हांव पयले प्रथम ह्या पंचायत मंडळाचे आभार मानूंक सोदतां जेंच्यांनी अचूक अशें हे काम योग्य आनी योग्य त्या पद्दतीन आयज ह्या कामाचो शुभारंभ जाता। पंचायतीच्या 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्स ह्या फंडाचो उपयोग करून ही कामां जे हे रस्ते 3 रस्ते जे मुख्य रस्ते आहा बारीक पण लोक उपयोगी अशे रस्ते हे सुरवात जाल्ले आहा। त्यांचे अभिनंदन करता आसतना गांवांतल्या लोकांचो सहभाग आनी सहकार्य जे ह्या कामांत मेळटा ताका लागून ह्या नागरिकांचे अभिनंदन करता। जनतेन जर सहकार्य केले जाल्यार खुबशे डेव्हलपमेंट बऱ्या तरेन जाता, इजिली जाता। म्हणून आयज ह्या 3 भागांतल्या ह्या नागरिकांनी जे सहकार्य आयज ह्या पंचायत मंडळाक केल्लें आहा म्हणून सगळ्या जनतेचे हांव आभार व्यक्त करता। वास्कोचो नील मयूर बांदेकार हो 4 वर्साचो भुरगो सद्याक बेपत्ता आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या भुरग्याक 23 फेब्रुवारीक किडनॅप केल्लो पूण अजून ताचो पत्तो लागिल्लो ना म्हूण ताची घरची दुख्खान बुडल्यात। हे विशीं तांणी वास्को आनी मडगांव पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद केल्या। ह्या संदर्भात फुडलो तपास चालू आसा। ऑन 23rd 12 सुमार हांव म्हज्या नातवाक घेवन घरा येतालें। घरा येता खंयच्यान तरी धांवून ताजो बापूय आयलो आनी ताणें म्हजे कडल्यान म्हज्या नातवाक स्नॅच केलें आनी तो धांवलो। मी ऑपरेशन आशिल्ल्यान हांवें म्हाका धांवूंक शकलें ना, हांव तेन्ना दवरूंकय शकलें ना, ताका हाडूंकय शकलें ना। आनी तो ताजे बरोबर ताजो बापूय आशिल्लो गाडयेन आनी दोगूय जाण म्हणून ताका घेवन ते गेले। तो स्कुलांतल्यान घरा येतालो म्हाज्या आवय वांगडा तेन्ना मयूर बांदेकर म्हाज्या घोवान ताका घेतला आनी तो गेला। ताजे वेअर अबाउट्स कोणाक खबर ना आनी हांव खूब टेन्शनान आसा ताका लागून हांव तुमचे कडेन मागणी करता की प्लीज कोणें ताका पळयला जाल्यार प्लीज पुलिसांक कळोवचें। पुलीस आपली इन्वेस्टिगेशन करत आसा। म्हाका एसपीन खूब हेल्प केला, हांव खूब ग्रेटफूल आसा ताका लागून। म्हाका फातोर्डा पुलीस स्टेशनान खूब हेल्प केला, हांव ताकाय लागून खूब ग्रेटफूल आसा। जाल्यार प्लीज कोणें नॉर्मल जर लोकांनी तांकां पळयला जाल्यार तेंच्यांनी बी हेल्प करचें। वळवयच्या श्री पुरक्या वंश आनी श्री गाडी सांतारी देवाचो जिर्णोद्धार, नूतन मूर्ती आनी कलश प्रतिष्ठापना सुवाळो व्हडा उमेदीन मनयलो। 23 आनी 24 फेब्रुवारी ह्या 2 दीस हो सुवाळो जालो। दोनूय दिसा सकाळी धार्मीक विधी जाल्यो तशेंच रातचे थळाव्या कलाकारांचे भजन जालें। ह्या नूतन मूर्ती आनी कलश प्रतिष्ठापना सुवाळ्याक व्हडा संख्येन भक्तांनी हाजेरी लावन देवाचो आशिर्वाद घेतलो। प्रायश्च वै विधानम्। बोले नमः शिवाय अशी फाटी पुढे
आवाज गोयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता। हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता। आनीकूय अपडेटेड खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात, तशेंच फेसबूक पेजीकूय फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।